आम्ही सगळं करतो ते खूप त्रास पडटा करपाक, पूण जेन्ना यूज करता तेन्ना ते बरें उरता हेल्था खातीर. चड फर्टिलायझर ते हें सगळें यूज करप जायना, तेन्ना ते हेल्थाकूय बी बरें आसता. देशांत आदीसावन चलत आयिल्ल्या शेती प्रकारा कडल्यान लोक पयसावल्यात. आधुनीकरण जाल्ल्यान आपले दायज राखून दवरपाक विसरल्यात. कोविड काळांत आयिल्ल्या आकांतांत आमकां ह्योच घरगुती लागवण उपेगी थारल्यो. गोंयांत अजूनय कांय वाठारांनी शेती करतात. काणकोण गांवडोंगरी वाठारांत आयच्या युवतीन आधुनीकरणाचो वापर घेवन शेती करपाक सुरवात केल्या. खांदळां घालून विविध तरेच्यो रोयिल्ल्या भाज्यांचो नियाळ घेताना आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकर. पळयात पुराय बातमी. आयज सद्याक जग इतलें फुडें सरलां की आनी इतलें धांवता की आमकां सगळ्यो गजाल्यो रेडीमेड जाय. आज जेन्ना सांजचें जरी रातचें जरी जेवण जाय जाल्यार आमी सुद्दां ऑनलायन ऑर्डर करता किंवा पार्सल मागयता हॉटेलांतल्यान. पूण जर आमी बारीकसाणी विचार केलो की आमच्या गांवांतली जी ट्रेडिशनल सिस्टम आशिल्ल्यो किंवा गांवांत जे आमचे ट्रेडिशनली जी पारंपारीक पद्दतीन जे कल्टिवेशन किंवा भाजयो किंवा वेगवेगळ्या पद्दतीचें जे कल्टिवेशन आशिल्लें तें हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सामकें परफेक्ट आशिल्लें, कारण तातूंत भितर अजिबात कल्टिवेशन म्हणटा तें आसनाशिल्लें. अशाच तरेची एक पद्दत म्हळ्यार खांदळो घालपाची पद्दत. गांवांतले लोक जे आसा पयलीं साकून खांदळां म्हणून जे घालताले आनी तातूंत वेगवेगळ्या तरेच्यो भाजयो आनी त्याच बरोबर फळभाजयो अशा वेगवेगळ्या तरेच्यो भाजयो थंय पिकयताले आनी ते आपल्या दैनंदीन जिवनाक ते आहाराक वापरताले. आनी ह्यो भाजयो खऱ्यांनीच बऱ्यो आशिल्ल्यो. पूण दुर्दैव कितें जाला की आयज त्यो जेन्ना भाजयो करतात त्या वेळाचेर जे कितें आमकां ते करपाक जाय किंवा ते करता आसतना जे जे एक्टिविटी करपाक जाय किंवा तांकां उदक घालपाची म्हणजे पारंपारीक शिंपपाची पद्दत ती पद्दत कळनाशिल्ल्यान खुबसो आयज मोठो प्रॉब्लेम जाला. आनी ताका लागून बऱ्याचशा लोकांनी ही जी भाजी करपाची पद्दत म्हणजे खांडणं घालपाची पद्दत सोडून दिल्ली आसा. पूण हांगासर आयज गांवडोंगरी हांगासरल्या नाणे ह्या गांवांत आमी जर पळयले जाल्यार ह्या भाजी घालपाक पद्दतीक एक नव्या पद्दतीचो इक्विपमेंट हांच्यांनी यूज केला. खरें म्हटल्यार हो जो इक्विपमेंट आसा तो जेन्ना खंयचें कल्टिवेशन आसा ताका वखद मारपाक यूज करता. पूण आयज हांगासर ताजो उपयोग हांगासर बऱ्या तरेन पॉझिटिव्ह रित्या भाजयांक उदक घालपाक म्हणजे शिंपपाची पद्दत आसा त्या पद्दतीक तो सिमिलरली यूज करून आयची नवे जनरेशन किंवा नवी पिढी सुद्दां भाजी करपा कडेन आकर्शीत जाता आनी प्रॅक्टिकली ती करता. ताका लागून ही एक आदर्श भाजी लागवडीक नव्या पिळगेनी ह्या भागान एक ज्या तरेन तेंको दिला तो तेंको इन फ्युचराक सगळ्यांनी दिवचो आनी एक स्वताक बरी आनी केमिकल फ्री जे कितें खावड आसा ती राखून दवरपाची किमया जी आसा ती ह्या भागांतल्या भुरग्यांनी किंवा नव्या जनरेशनान केला. ते आमकां शिंपपाक कळना न्हू, ताका लागून ते यूज करतात. तेजेर सारकें उदक पडटा, शिंपपाक कळना जाल्यार कांय पाड जायना. ओके. शिंपप म्हणजे नेमकें कितें पयलीं कशें कितें करताले आनी तें कित्याक कळना तुका? ते हात बी सारके हें करप आसता, यूज करप आसता, नाजाल्यार ते एकू कडेन पडलें जाल्यार फोंडार पडटा. इफ ते यूज केले न्हू जाल्यार सगळ्या स्प्रेड जाता आनी उदक पाड जायना कांयच. ओके. ही भाजी करपाची पॅटर्न जो आसा तो आतांचो काय पयलींचो ओल्ड कशें कितें? हे सगळें पयलींचेच, फक्त शिंपता तेंच मात न्यू आसता. ओके. हांगासर कसली कसली पद्दतीची भाजी तुमी घातलेली आसा आतां? तांबडी भाजी आसा, मिरसांगो आसा, तांबड्या पात आनी पालक भाजी आसा. तुका कितें दिसता की अशा पद्दतीन नवीन नवीन यंत्रां किंवा नवे नवे इक्विपमेंट जर अशा तरेच्या ट्रेडिशनल पद्दती हाडले जाल्यार कितें बेनिफीट जावंक शकता इन फ्युचराक? बेनिफिट्स आसा. इफ कळना जाल्यार कळना म्हणून सोडून दिवपा जायना न्ही, तेन्ना ते यूज करून आमी करपाक शकता. मोस्टली आतां भाजी बिजी करना, सगळं बाजारांतल्यान हाडटा आनी तुमी आजून करता अशें? ते बाजारांत मेळटा तेतून तेमी चड फर्टिलायझर यूज करतना, आमगे हे सगळें नॅचरल. ताका लागून गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी.